कोंकणी संगीत संवसारान कोंकणी सोबावटो संवसार भरू बैल्ले जायते मनाय आमच्या ह्या समाजेंत आसात. तांची जळक आनी वळखे कार्य जावन आसा दोरेमिफा. हें पळोवन दादोसकाय बोगच्या दायजी वर्ल्ड 24/7च्या सर विक्षकांक मान आसो स्वागत. परमळ आसता फुलांनी मोतयां आसतात खालवांनी, तशेंच संगीत बसलां हर एकल्याच्या काळजांनी. मनशा जल्माच्या संगतपणाक देवान येवजिल्लें भागी दिर्वें जावन आसा हें संगीत. ह्या संगीताची झुंपय काडून पडल्यान दलोवन जागमा करून उलयतल्यांच्या साबार व्यक्ती पैकी मुखेल पंक्तीर आसचे श्रेश्ठ गावपी आज आमच्या संगता ह्या दोरेमिफा कार्याक हजर आसात. ह्या मानेस्ताच्या ताळ्यांत जगल्यानाची जळक आनी तितलेच आपुरबायाची मोवाळाय, मादुराय आनी नाजूकाय आसा. खुपा वयर पडलेल्या सुर्या उजवाडा बरी भरजळ आसा. मोल बांदूंक सकनातली आपुरबायाची कोंकणी पदां कोंकणी मायक तांणी समर्पिल्यांत. तांच्या गायनांत पोरवाताचें हिमंच खरगता. पोटा भितरलो उजोय नपयस जाता. अर्द गोरे दोळे दांपोवन एका जगलनाच्या संवसारान मनशाक सईत पावयता. दोळ्यांक पळोवंक जायनातली उतरां ओरडूंक असाध्य जाल्ली छाती तांच्या गायनांत आसा. तांच्या ताळ्यांत बर्म आसा, गिरेस्तकाय आसा. परन्या आनी तरण्या काळजांनी पिटी पिटी उडकाणां घालची सकत आसा. तेच जावन आसात सुमधूर ताळ्याचे गावपी लाखो लोकांक संगितान ददोशी केल्ले. कोंकणीचे अमिताभ बच्चन म्हणून नांव वाडलेले मानेस्त आयवन सिक्वेरा. तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करो जूड तुका. दायजी वर्ल्ड TV देखच्या विक्षकांक आयवन सिक्वेराचो नमस्कार. कोंकणी संगीत संवसारांत आयवन सिक्वेरा एक वर्तें दायज. तांणी अपुरबायाची पदां गावन कोंकणी संगीत क्षेत्र ग्रेस्त केलां आनी दादोसकाय कारण जाल्यात. तांणी दिल्ल्या वावराक मान, पुरस्कार, गौरव तांकां फावो जाल्यात. 2009 इसवेंत विल्फी नायटा वेळी युनायटेड यंगस्टर पंगडा तावन कोंकणीच्या वावराक तांणी दिल्ल्या सेवे खातीर भांगराळें पदक, मानपत्र, फुलां फळां दिवन गौरव पटयला. 2012 इसवेंत कुवेटान चल्लेल्या गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर सेमीफायनलांत वरेणार जावन तांणी वावर दिला आनी त्या संदर्भी तांकां थंयसर मान पटयला. सांगातास 2014 इसवेंत मास्कातान चल्लेल्या गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर फायनलांत वरेणार जावन तांणी वावर दिला आनी सांगातच अपुरबायान चलोवन व्हेल्ली कीर्त ती तांची जावन आसा. असल्या साबार देण्यांनी भरलेले एक अपुरबायाचे मधूर तळ्याचे गावपी मानेस्त आयवन सिक्वेरा आज आमच्या संगत आसले आमचें वर्तें भाग जावन आसा. तर मानेस्त आयवन सिक्वेरा, आमचो हो संवाद आमी सुरू करया गी. वय जूड सुरू करया, खंडीत जाऊ. बारी बरें दिसतात तुमी पळयतना, बारी तरणाटे दिसतात. अरे बाप. तुमच्या बाळपणा विशीं आमच्या विक्षकांक इल्लें सांगशात गी. खंडीत जावन जूड. भुरग्यापणाले दीस बारी बरे दीस ते. हांवें म्हणयेत भांगराळे दीस आनी म्हजे भुरग्यापणाले दीस बऱ्यान पाशार जाल्यात. बरें. तुमकां ही संगितांत आसक्त कशी आयली ही? म्हजो डॅडी लॉरेन्स सिक्वेरा, मम्मी जेस्सी सिक्वेरा, तीं दोगांय पदां गायतालीं. तो व्हड तीं गायतना आमी तांचे ओट्टू गायतलो. अशें आसता म्हाका संगितांत एक मुखारेचें एक देणें लाभलें. आयवन सर, तुमच्या कुटुंबाची इल्ली जळक आमकां दवरशात गी. खंडीत जावन जूड म्हजी व्हॉकाल फिलोमिना मिरांडा. एकलीच व्हॉकाल गे? एकलीच व्हॉकाल जूड. सत सांगता देवाच्यान, खोटी मारना. एकलीच बायल म्हजी. हांगाचेंच बोंदेलचें, तुज्याच फिरगजीचें सारकें. म्हजो मावड हांगा लागींच. जाय जाल्यार दनपारां जेवण करून हांगा तांचो शेट पाटी आमकां. जाल्यार आमगेर येवशें. देव बरें करूं. म्हाका दोग पूत आहात. व्हडल्याचें नांव निशाल. ताणें B.Com करून MBA केलां आनी तो मुंबय कामार आसा. आनी धाकटो निहाल म्हूण तो IT इंजिनियर, तोय मुंबयंत वस्ती करून आसा. तिसरो म्हण आयिल्लो जाल्यार नियाळ जातो घेवन ना. तिसरें नाका जूड. आयज कालच्या दिसांनी हांव पळय तिसरें नाका. दोगूच पुरो. दोगूच पुरो. दोगूच पुरो. बरें. तुमी देवादीन हेनरी टी डिसोजा
तांच्या सांगात तुमकां बरी सळावळ आसली आनी ते गिटार खेळच्यान एक भोव नवार्दीक संगीतकार तांचे सांगात तुमची सळावळ कशी आसली. जूड गिटार एंड्री ते भुरग्यापणारच म्हज्या भुरग्यापणार म्हणयत हांवें ते आमगेर येताले. आमचो फॅमिली फ्रेंड जावन आहले ते. आनी तो वळू ते मस्तू आदलीं पदां गायताले. आदलीं पदां म्हळ्यार मस्तू पोरणी पदां ती. पूण तांचे पैकी जूड एक पद आहलें, एक मायेचें पद, तो केरळा गायतलो. ताणें गायतना हांवें आयकोचें आहलें. एक दीस ताका हांवें सांगलें कितें म्हळ्यार हें पद हांव गायतां. तो कुशेन म्हणून लागलो गावन दाखय म्हूण. खरें उदक पियेता पोटाक लागता भूक, खरें उदक पियेता पोटाक लागता भूक, 3 दीस जाले तड मेळोंक ना, रातची आयकतात गायना, बोशा आदल्या तेंपार मेल्लोलीं मनशां. माय 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 मुजे मोगाचे माय, एका वाटेन भूक येला एका वाटेन तान येला माय. मुजे माय खंय गेलेले मुजे हातले सूख, मायच्या गोपांत हांवें पियेलेलें दूद, आतां मोरनाच्या तणीर पावला तुजो पूत. खंय गेलेले मुजे हातले सूख, मायच्या गोपांत हांवें पियेलेलें दूद, आतां मोरनाच्या तणीर पावला तुजो पूत. खरें उदक पियेता पोटाक लागता भूक. एक आपुरबायाचीं उतरां आनी तुमी तें गायतना आनी जाय की काळीज भरून आयलें. देव बरें करूं जूड तुका. तुमचो आनी संगतच आमार विलप्या बसो संगातपण केदळ आराम जाल्लें. जूड हांव भुरग्यापणार शिकतना 4थ्या क्लासींत आहलो. तो वळ म्हजी एक टिचर आहली बरी नाटकिस्त, आजुनी आसा, श्रीमती एवलीन डिसिल्वा. म्हज्याच फिरगजींतली, वालेंच्या फिरगजींतली. हांव क्लासीन गायतना तिणें म्हाका पळोवन तिणें म्हाका पयल्लो पालकार चडयल्लो टावन हॉलाच्या ज्युनियर चेंबर कॉम्पिटिशनान. तो वळ म्हाका पयलीं इनामां मेळ्ळीं म्हज्या इस्कालाकी. एवलीन टिचरी खुशी जाली आनी हांवें गांवचें पळोवन तिणें मागीर म्हाका म्हज्या फिरगज वालेंच्या फिरगजीक कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्धांत भाग घेवंक तिणें म्हाका मुखार प्रोत्साह तिणें दिलो. आनी तातूंत कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्धांत हांवें गावन एकोडें गायन, दोट्टें गायन आनी जम्या गायनांत हांवें पयलीं इनामां जोडलीं. आनी तो वळू विल्फी पळोवन आसलो म्हाका. तो हांवें गांवचें पळोवन तो मस्तू पिसवालो आनी ताणें म्हाका विचारलें म्हज्या पंगडांत गावंक ये म्हणून. म्हाका इतली खुशी जाली की तें वर्स आहलें 1970. वय खंडीत जावन विल्फी एक गांवचें म्हणटाना विल्फीन म्हजे घेवन उलोवचें म्हणटाना एक निजायकी सर्ग मेळ्ळ्या बरीन जालें म्हाका. भोव खुशी जाली. आनी तो ताच्या पंगडांत 1970 म्हाका ताणें पयलें गावंकू म्हाका ताणें अवकाश दिलो. काणी सांगे व्हडली माय पद तें सुपर हिट जालें. ताच्या नंतर पळोवंक हांव ल्हान दिसता, धाकटो आसतना हांव बेश्टेंच रडतलो. ही पदां हांव हायस्कुलांत आसता म्हणसर मात ताणें म्हाका दिली. ताच्या नंतर कॉलेजीच्या मॅट चडटाना करेक्ट स्पॉटार ताणें म्हाका डायना म्हणलें पद, चेडवांचें पद, सोबी सुंदर नारी, 7.5 चेडवां, फ्लाविया, झीना असलीं पदां दिवन, बॉबी असलीं पदां दिवन ताणें म्हाका एक फामाद गावपी केलो. आज जर आयवन सिक्वेरा म्हूण जर जर वळखतात संवसारार, हाची कीर्त लाभता देवादीन श्री विल्फी बिंबसार. खंडे जावन ते सदांच आमच्या काळजान आमार आसतलेच ही आमची पातिणी जावन आसा. मुखलें पद आसा सबार जाणांच्या अपेक्षा प्रमाणे ते जावन आसा ये चेडवा. हे सुपरहिट पद आतां आमी आयकुया. उतरांनी ताळो बसयला अमर विल्फी बिंबस हांणी. चिडवा तुझ्या नशिबा निर्मी
मुझ्या बोडव्या तुका वळखून हांव नेणा साला नेणा हांव तुजें नांव पासून नेणा तुजो गांव खंयचो केन्ना येताय मुझ्या घरा चेडवा तुझ्या नशिबान निर्मिलेल्या मेळोंक ना पळोवंक ना उलोवंक ना कशें आसाय कोरें या काळें मोरतें काय तुजें ताव नाशेना चेडू जाल्यार पुरो तूं पळें मेळोंक ना पळोवंक ना उलोवंक ना कशें आसाय कोरें या काळें मोरतें काय तुजें ताव नाशेना चेडू जाल्यार पुरो तूं पळें तूं ये मुझ्या कोपान तूं राव मुझ्या काळजान तूं ये मुझ्या कोपान तूं राव मुझ्या काळजान तुझे मुखामळ हाटयता कागदान तें नेटयता मळबार मिणमिणच्या तारा चेडवा तुझ्या नशिबान निर्मिलेल्या कोण गाय तूं मुझ्या बोडव्या तुका वळखून हांव नेणा साला नेणा हांव तुजें नांव पासून नेणा तुजो गांव खंयचो केन्ना येताय मुझ्या घरा चेडवा मुझ्या नशिबान निर्मिलेल्या स्वप्नाच्यो राती त्यो हानी पुरो मोका ये तूं ये मुझ्या घरी कांगणाच्या आवाजान घर पोरो आनंद वाळोवन दी मोरासरी स्वप्नाच्यो राती त्यो हानी पुरो मोका ये तूं ये मुझ्या घरी कांगणाच्या आवाजान घर पोरो आनंद वाळोवन दी मोरासरी तूं सायक दिवो काळोख तावो तूं सायक दिवो काळोख तावो तुझे हांव परपण सोंपयता कोपां तूं खाली पळयता बरवशाच्या फुडारा चेडवा तुझ्या नशिबान निर्मिलेल्या कोण गाय तूं मुझ्या बोडव्या तुका वळखून हांव नेणा साला चेडवा मुझ्या नशिबान निर्मिलेल्या कोण गाय तूं मुझ्या बोडव्या तुका
पासून नेणा तुजो गांव खंयचो केन्ना येताय म्हज्या घरा ये चेडवा म्हज्या नशिबान निर्मिलेल्या. देव बरें करूं. आयबान सिकेर तुमचे ये चेडवा पोद सगळ्यांकी दादोची करूंक शकले. तुमी त्या वेळार गांवांत आसल्यात, इतले एक अपुरबायाचे गवपी जावन आसल्यात, तुमी मुंबय कुशीन कित्याक पावलां काडलीं? जूड म्हजें कॉलेज जाल्या उपरांत 1977 हांवें गल्फाचें मॅट धरलें. हांव लगभग सुमार 7-8 वर्सां सावदी काम करनासलो. ताचे नंतर मागीर थोडीं वर्सां 5 वर्सां नंतर परतून बारेन गेलो. बारेन काम करनासलो. हांव सावदी आसतना म्हजें 1983 काजार जाल्लें. 1987 आमकां पयलो चरको जाल्लो निशाल. आनी पयलो चरको आमकां जाल्लो तो भुरग्यापणारस एबनॉर्मल जावन आसलो. ताका भुरग्यापणारस ताका 3-4 सर्जरी जाल्यात. आनी ताचे नंतर ताका मागीर परतून 10थांत आनी एक मेजर सर्जरी जाल्या. म्हज्या बायलेन मस्तू कश्ट काडल्यात त्या भुरग्याक वयर घालूंक. तो तशें आसतना म्हज्या बायलेक म्हजो सांगाती जाय आशिल्लो. सो तो वेळ हांवें चिंतलें आनी गल्फाचें मॅट नाका, गांवाक पाटी आयलो. पूण गांवांत येवनी करचें कितें? त्या 35 वर्सां प्रायाचेर तुका काम मेळोवंक कश्ट तो व्हडलो. त्या देखून म्हज्या डॅडीन म्हाका सपोर्ट केलो. म्हज्या फाटल्या भावान डॉनीन म्हाका सपोर्ट केलो. मुंबय आहले ते म्हणून लागले कितेंय जावं दी रे तूं मुंबय ये, मुंबय पळया म्हणून. मुंबय गेल्या वेळार मस्तू कश्ट आलो. लगभग 6 म्हयने कामार काम नासलें. खंय खंय गेल्यार काम मेळनासलें. मुंबयन सगळ्यो गल्ल्यो गल्ल्यो म्हणल्यार बरी हांव गुलां. हर टायम्स ऑफ इंडियार आनी खंयच्या पेपरांनी पुरो एडवर्टायजमेंट घालें जाल्यार कामांक खंयचें येवना. एक दीस कितें म्हज्या नशिबार म्हज्या बायलेचें मागणें म्हणयत म्हाका एक कॉल आयलें अचानक इंदूज हॉस्पिटलाक. आनी सच सांगचें जाल्यार हांव सायन्स ग्रॅज्युएट न्हय एक्चुअली. म्हजें आर्ट्स आहलें, BA म्हजें. ओके. आनी तो लॅबॉरेटरीन तांकां एक वेकन्सी आहली. लॅबॉरेटरीन काम करचें म्हळ्यार तुका एक सायन्स ग्रॅज्युएट जायचें. सो तशें म्हाका तो एक अमेरिकन टॅक्नॉलॉजिस्ट आहलो त्या टायमार. ताणें म्हजी इंटरव्यू काडून तो बारीक खुशी जालो. भायर काम केल्लें आनी पुरो पळोवन ताणें म्हाका धैर्य दिलें, तूं कामां जॉयन जा म्हणलें. म्हाका कामाची गरज आसली. हांव जॉयन जालो आनी जॉयन जावन ताचे उपरांत तांकां थंय मस्त खुशी जाली म्हजें काम पळोवन. सो तशें इंदूज हॉस्पिटलाक जॉयन जाल्या उपरांत 25 वर्सां हांवें थंय वावर केलो. 25 वर्सां काम करन आतां रिटायर जावन हांव फाटीं गांवाक आयलां. कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी एकलीच आसा. तिकाय 81-82 इयर्स प्राय जालीं. पळोवंक कोण ना, घरी आसा. सो तशें आतां मुंबयच्यान मँगलोरच्यान बॉम्बे 3 म्हयन्यांक वचून आसा. बायले भुरग्यां कडेन उलोवन आसा. पूण सट्टावत गांवांतच आसतो. आनी वेलप्याबान हजारांनी पोदां रचल्यान आनी तांणी केदाळाय म्हणी एक पोद रचतना तुमी तांचे सांगात बसले आसा की तुमकां उडास आसा की? जूड म्हाका 2 घडीत हांव उडास येतात विल्फी टू. विल्फीचो ड्रामा आशिल्लो नाटक ताणेंच बरयल्लो केडी बोना BA म्हणून. MCC बँकांच्यानी सादर केल्लो तो. त्या ड्रामाक तो ड्रामा म्हणटाना हाचे पडद्या भायर येवन गावचे आहले आमी. आमकां स्टँड आनी काही नासलें. आमी बायट करून गायचे आहलें. आनी तो प्रेमाक बबिताक पद आशिल्लें. विल्फी मिनाक पद आशिल्लें. म्हाका पद जावं नासलें. शनवार म्हणसर म्हाका पद जावना. आयतारा दीस ड्रामा. त्या देखून ताका बारी बेजार म्हाका पद ना म्हणून. त्या देखून हांवें सांगलें विल्फी कांय बेजार ना, केडी बोना BAचें टायटल पद म्हाकाच गावंक दिलां तुवें. हांव तें गायतां आनी सकयल डॉन बॉस्कोलाच्या हातून बसून हॉलांत बसून हांव बरो करून वो ड्रामा पळयतां. म्हाका तें भाग मेळटा. नाल्यार आमकां केदाळे ड्रामा पळोवन जें भाग मेळना. तें ताका तितलें रुसोना ताका. म्हाका पद जायचें म्हूण ताचें बारी घट्ट आहलें. दुसरे दीस आयतारा दीस आमचें प्रॅक्टीस चलता. हांव गेलो. म्हाका काही येना. तो विल्फीच्या घरा मुखार ग्रावंडा. आतां एक ग्रावंड आसा. तो मॅचां जातालीं क्रिकेट. म्हाका येलें क्रिकेटाचें चड पिशें. सो आमी त्या मॅचांत खेळोवंक गेलो. म्हाका प्रॅक्टीस हांवें कित्याक रावचें म्हूण. हांव खेळनासलो. लगभग 11 वरांचो वेळ. ठप्प करून एक जण आयलो ग्रावंडार. हांव बॅटींग करताना. तुका विल्फीन अर्जंट आपयलां म्हणून लागलो. अर्जंट आपयलां कितें म्हणून विचारलें कान जालें म्हणून. ना अर्जंट आतांच येजें म्हणा म्हणून. ताणें घाल्लो बॉल. हांवें बॅट उबरिल्लें डाम मागन. विकेट डावन. मॅच पुस्कू. हांव सीदा वयर गेलो. सकरांच्यो 4 गाडी पडल्यो. विल्फीन आपयलां म्हणल्यार वसाचें सुनेंगी धांवलो वयर. दावाचें सुनेंगी जूड धांवलो वयर. वयर धांवून येताना
कितें म्हणून बस 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 हार्मोनियम काडून इमिडिएट टाप 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 करून बसलो हे पद आतांच बायट कर ट्यून धर म्हणून ट्यून जिकोन धरलो पूण बायट करूंक आपले जूड बारीक कश्ट ताची उतरां अशी आसली हेल्सी फेल्सी म्हाक देली ना आंकां सांडूंक जावचें ना इतल्या चेडवां भितर म्हजी वकाल कोण ना 7:30 चेडवां पद ते पटापट 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 सांगलें विल्फी कशें म्हणचें म्हूण म्हाका कळना हें तो मी नानी धैर्य दिलें कितें म्हळ्यार कांय जायना इवन तुका म्हणयत कशें म्हणी छाती आसा म्हणून जाल्लें जाता म्हणलें घरा गेलो नाणयेन नाताना वेगळें जेवताना जेवंकी रुसाना हेंच बायट करचें चेडवांचें मोतीन तें आहलें पोदी बरें आहलें पूण बरें जायचें कित्याक म्हळ्यार जूड एक वर्ड म्हणीत तातूंत चुकल्यार आपलें सगळें सॉंग पुसको तातूंत मागीर तुका सोबाय ना त्या पदान सो त्या देखून सांजेर ड्रामा जाताना म्हाका पद म्हणूंक स्टेजीर रेडी जालो हांव पडद्या फाटल्यान विल्फी प्रॉम्प्ट करूंक हेणें सायडीन मीना प्रॉम्प्ट करूंक खंय चुकात जाल्यार तरी की हांव म्हजे लागीं एक आसा हांव सुकूर सायबिणीचो व्हडलो भक्त सायबीण मायेचो हांव बुंबय आसतना जाल्यार बुधवाराचें 9 चुकान येतलो तिचें तिचो बूक काडून गेलो बल्सान गेलो तिचें नांव काडलें स्टेजीर चडलो स्टेजीर सण जूड सत सांगता म्हजे जिणेंतली पयलें हांवें एक हेचें स्टेजीर आनी पयले फावटी सकाळीं 11 वरां दिल्लें पद सांजेर 6 वरार म्हणचें इतलें फास्ट पद एक वर्ड म्हणी चुकान आसतना तें म्हणून पाटी आयलो विल्फी इतलो खुशी जालो की म्हाका पटलून जावन म्हणून लागलो तूं खंडा पटे मनीस सायबा म्हूण मी नागी बारी खुशी जाली म्हणून लागली भयंकर हे म्हूण आनी तो व्हड लोकांच्यो पडुल्ल्यो कुकारी वन्स मोर क्लॅप त्या पदाक म्हाका अजुनूय डॉन बॉस्को हॉलान स्टेजीर आहल्या बरें दिसता तो आनी एक विल्फीचें घडीत कितें म्हळ्यार एक दीस सांजेर ताच्या घरा हांव आनी तो अशें बसून आसलें हांव आनी तूं आहल्या बरीं हांव आनी तूं आहल्या बरीं बसून आसतना आमी गमत करना आहलें उलोवन आहलें आमकां दोगांय की हें कितें म्हळ्यार एकामेका वगीच बसची संवय नासली एकामेकाचे पांय वडचे ताणें कितें म्हणी म्हाका म्हणाजें हांवें ताका कितें म्हणी म्हणाजें नाल्यार आमचो दीस वचना अशें आसतना टप्प करून उठलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो एक 10 मिनटांनी येता तूं हांगासू बस खंय वचनाका म्हणूंक लागलो मी ना भितर सालांत खाली शिवण करना आहलें हांव बसलो तितले भितर 10 मिनटांनी पाटी आयलो पाटी येवन आयिल्लो मनीस सीदा हार्मोनियमार बसलो आनी म्हणूंक लागलो हो ट्यून धर शिकेरी म्हणूंक लागलो घट्ट धर हो ट्यून बरो ट्यून हांव गडबडलो हो कालें करता गे म्हणून ट्यून काडून अशें बसलो टारा सांजेचो वेळ ताका सांजेचीच कली चिन्न आयल्याच्या मोतीक काडल्यार एक दिसा सांजेरी बावट्या काट्यार एक सुरेश तूं बसून आसलें बाकार सूर्यो बुडतालो उदकांत आमच्या माथ्यार त्या बागी घडये तुवें दिल्लोलें उतार फ्लाविया तूं म्हजें सूख तूं म्हज्या काळजाचें सोपाण म्हज्या फुडाराचें फ्लाविया तें पद टप्प कन्न जूड सत सांगता एक 10 मिनटां भितर ताणें पद बरोवन काडलें तें म्हज्या जिणेंत हांवें मुखार पळयल्लें ताणें म्हाका बॉस म्हणलें आनी पाटी येवन तें पद ताणें बरोवन काडलें आयवन सर हांवें आयकलां तुमचो एक भांगराळो ताळो मोगाळ आनी मोवाळ ताळो आनी तुमच्या त्या पोदा फाटल्यान मस्त तरणी काळजां फाटल्यान पडटालीं गे वयगी वय खंडीत जावन जूड खंडीत जावन पडटाली वय डॉन बॉस्को हॉला कशी येतालीं गे थोडी कागदां बरयतालीं की हें प्रसत गी हे गजाल सत जूड तुजे लागीं मात सांगता कोणा लागीं सांगिना आज सकट लोक पळयता आयकल्यार आज आयकल्यार व्हडणी आतां म्हातारो जालो सारकें तर एक अपुरबायचो वेळ तो न्ही गे वय तो वेळ आनी मुखार तो येना बारीक बरें दीस ते समा पळोवंक गेल्यार ते भुरग्या आमच्या कॉलेजीच्या टायमाचे दीस ते आनी तुका पाटी येना ते दीस खंडीत मानेस्त आयवन सिक्वेरा तुमचे लागीं रेड मुमेंट्स सवालांचो सलाद हांव आराम करता तयार आसात तुमी खंडीत जावन तयार आहा जूड 10 सवालां आनी म्हज्या एका सवालाक एक जावप तुमची बरें खंडीत जावं ओके तुमी गावपी सोडून दुसरें कितें क्रिकेट म्हळ्यार बॉलर या बॅट्समॅन ऑलरावंडर वय गी वय वाह व्हेरी गुड तुमचे मोगाचें खाण दाळी सार गालंबी चटणी मोगाचो जागो लायट हावज हिल टागोर पार्क कितें बावट्या गुड्यार काले कामां बावट्या गाड्यार म्हळ्यार आदले दीस उडास येतात व्हडलो असो मोगाचें वजंत्र गिटार भोव पसंदीची वेदी डॉन बॉस्को हॉल जावं पसंदीचो गावपी किशोर कुमार साबारांनी ताकाच पसंद केला मोगाचो क्रिकेटर
सुनील गावस्कर. कित्याक तुमच्या काळा सो गे वय म्हज्या काळाचो. जावन दी. मोगाची फिल्म एक्ट्रेस एमा मालिनी. आयवन सिक्वेरा रोमॅन्टिक या लजिस्ट आमी दोनी म्हणी येत. कित्याक दोनी म्हणी येत जावंक रोमॅन्टीक या लजिस्ट या म्हण म्हणी येत. रागिश्ट न्ही जाल्यार रागेश ना. ओके जावन दी. तर निमाणे सवाल, आयवन सिक्वेरा म्हळ्यार कोण? आयवन सिक्वेरा म्हळ्यार एक सीधा सादा मनीस. दुबळी गाय इल्ली सड आहलो, दुबळी गाय पळोवंक जायनातलो मनीस. कोणाय कितें जाल्यार एक हेल्प करचो मनीस. नाही वय ते बरे जबाब तुमचे. आणि तुम्ही खालतिकायक तुमचें नांव तें वर्तें जालां देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अपुर्बायाची तुमी बरी जबाब दिल्यात देखून रेड मुमेंट्स हांचे तावन एक मोगाची काणीक आसा ती तुमी स्विकार करी जाय म्हणून म्हजी विनंती. देव बरें करूं जूड तुका. मुखलें अपुर्बायाचें उडतें पद आसा, कसलें पाताक केलां समजना. उतरां आनी संगीत दिलां मिंगेल रोड हांणी. हें आतां आमी आयकुया. कसलें पाता केलां सोमजाना, सदां न्हीद मागता देवा पावाना. माडातावन सकला पडलोलो भुरग्यापणी बोंडे सोरताना, आतां म्हाका लंगडा म्हणून चेडू मेळना. कसलें पाता केलां सोमजाना, सदां न्हीद मागता देवा पावाना. माडातावन सकला पडलोलो भुरग्यापणी बोंडे सोरताना, आतां म्हाका लंगडा म्हणून चेडू मेळना. पेपरार एडवर्टायज केलें, भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें, सैरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें. चेडवा सरशीन बसून मुदये दिसा उतार घट केलें, उबें रावतच पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवलें. पेपरार एडवर्टायज केलें, भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें, सैरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें. चेडवा सरशीन बसून मुदये दिसा उतार घट केलें, उबें रावतच पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवलें. हजार म्हणून गाब घाली, गांवांत हांव चेडवाची ती फोटो धाडली. सैरीक ती थंयच घट जाली, वकालांगा रेस्पेराक आयली, इगर्जेंत पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवली. तोतमिणे काजार म्हणून गाब घाली, गांवांत हांव चेडवाची ती फोटो धाडली. सैरीक ती थंयच घट जाली, वकालांगा रेस्पेराक आयली, इगर्जेंत पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवली. पेपरार एडवर्टायज केलें, भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें, सैरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें. चेडवा सरशीन बसून मुदये दिसा उतार घट केलें, उबें रावतच पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवलें. पेपरार एडवर्टायज केलें, भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें, सैरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें. चेडवा सरशीन बसून मुदये दिसा उतार घट केलें, उबें रावतच पांय पडोवन म्हजो घुस पडोवन धांवलें. येवेन दिवन फळां, चिंतून आतां पिकली म्हज्या केंसाची मुळां. म्हाका तें चेडू निर्मोंग ना, सर्वांती करतात केळकुळां, लंगडाचो पांय पडोवन चेडू घुस पडोवन धांवला. आदांक नाडले येवेन दिवन फळां, चिंतून आतां पिकली म्हज्या केंसाची मुळां. म्हाका तें चेडू निर्मोंग ना, सर्वांती करतात केळकुळां, लंगडाचो पांय पडोवन चेडू घुस पडोवन धांवला.
पेपरार एडवर्टायज केलें भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें सेरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें चेडवा सरशीन बसून नुदये दिसा उतार घट केलें उबे रावतच पांय पडून म्हजो घुस पडून रावलें पेपरार एडवर्टायज केलें भिकाऱ्यांक दान दिवन मागयलें सेरिकेच्या माल्याक धरून चेडवा पळयलें चेडवा सरशीन बसून नुदये दिसा उतार घट केलें उबे रावतच पांय पडून म्हजो घुस पडून रावलें उबे रावतच पांय पडून म्हजो घुस पडून रावलें देव बरें करूं मनेस आयवन सिक्वेरा तुमकां तुमी 2012 इसवेंत गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर हाका कुवेटाक वेताल्यात वयमू बय आनी थंयसर एअरपोर्टार देवले कुडले इमिग्रेशन ऑफिसरांनी आयले की आनी तुमकां इमिडिएटली वेडो घालो की कालें खबर कितें हें तुका कोणें सांगलें जूड ते आमकां संगीतकाराचे विशीं आमी पुरो स्टडी करता म्हणटले बशा बबितान सांगलें गे ना 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 ते मुजोट आयिल्लें ना 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 तांणी सांगूंक ना म्हाका आमकां न्यूज मेळटा ते मुरा वय जूड एक गजाल घडली थंय फ्लायटांत देवल्या तक्षण इमिग्रेशनाक लायन लावूंक आहली वय तोळ इमिग्रेशनाचेर चेडवां आहलीं कावंटरार एक दोगां तेगा चेडवां म्हाकाच पळयतात आनी बोट जोगतात शेंगान हांव सगळो घुसपडलो कालें म्हाका एक पुढच्या गाम सुटलो कांय विजा सामानांगी मुजेशन कालें सुकोन कालें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां कित्याक म्हळ्यार आरब्याच्या गांवाक येता म्हणटाना तिके बारी 17 जायचे थंय भायर पडटा म्हणसर इमिग्रेशनांतून वय ही म्हाकाच पळोवन आसात हें चेडून दुसऱ्या कोणाक आपय लागलें दोगां तेगांक आनी म्हाका बोट दाखय लागलें अशें म्हणून ती सगळीं हें जालीं पळय म्हणून आनी ताचे उपरांत शिदा दोगां चेडवां मुजेशीन आयलीं न्ही लायनीर हांव रावून आसतना हांव पट्टी रावून आहलो आयलीं हाता धर लागलीं हांवें चिंतलें कली गजाल सगळें म्हणजे काळीज एकट्या रावलें म्हाका मुखार व्हरून गेलीं मुखार व्हरून येताना म्हणून लागलीं वेलकम टू कुवेट अमिताभ म्हणून लागलीं अयो देवा आतां ही गजाल कली कळोना म्हाका तरी की हांव गडबडलो कालें गे म्हणून म्हाका सिदा व्हेलो कावंटरार त्या चेडवान म्हाका पळयलें असलें विजा पळोवना म्हजी एअर टिकेट पळोवना कसलेंच पळोवना शिदा काडली मूर मारली आनी म्हणून लागलें अमिताभ वेलकम टू कुवेट म्हणून हाडलें म्हाका कुशेन दोगां तेगां भायर आयलीं बेडो घालून भायर हाडून आयलीं ती आतां आदरन धाडून आयली की आदरनच हाडून आयलीं लोक सगळो पळयता आनी मागीर ताचे उपरांत म्हाका कळ्ळें लॉरियाबान सांगताना कितें म्हळ्यार कुवेटांत अमिताभ बच्चनाचेर बारी मोग सक्करांक बारी फॅन म्हणून कुवेटीस देखूनच हांवें म्हज्या प्रस्तावनार सांगलें कोंकणीचो अमिताभ बच्चन म्हणून देव बरें करूं जूड थँक्स तुका मोस्ट इट्स अ ऑनर टू बी लायक अमिताभ बच्चन थँक्यू व्हेरी मच खंडीत भो अपूर्बाय आनी सांगतच आमच्या वेलपी रमेबासान साबार पोदां घडल्यांत तातूंत मुजें काजार म्हणलें एक अपूर्बायचें पोद आसा पिंटो गेल्यांक कुंटो घेवन गोंटेरा काडूंक आनी सिकेरी गेल्यांक दुकोर मारूंक येत देवा म्हज्या कित्याक हळे जूड सत सांगचे जाल्यार शिकेरी गेले खंयच्यात पाटयांत खंयच्या दिनांत बारी हुशार मनीस वय आतां पळय शिकेरी गेले दुकोर मारच्यात हुशार वय शिकेरी गेले रांदच्यात हुशार वय गे बोटलेर म्हणून तें नांव आसाच वय जाल्यार तुमी शिकेरी बरी गेल्यार तुमी बरे रांदपी गे रांदता खंडीत जावन बायलेक साकार सदां केरळे कुजनात वचोन कालेंकांक थोडे वडी बायले गरज पडल्यार रांदताय बरें करून रांदता बारी खुशी येतात म्हजे पूत बरें जालें रांदतात की तुमकां जाय म्हण रांदतात आमकांय जाय म्हण सक्करांक वट्टू जावन दी बोटलेर म्हणून वय आतां नाटकान पळय नाटकान जाल्यार शिकेरी गेले रेखांती मुखार आहात वय आमचो चार्ली शिकेर पळय नाटक इस्त बारी नावार्दी बारी नावार्दीक चार्ली शिकेर वय तशेंच आयवन सिक्वेरा पळय गावपी वय शिकेरी गेले म्हळ्यार रेखांती हुशार मनीस म्हळ्यार पाट तुमची पाट तुमी तापडता थोडी वटी तापडजे म्हणाले विल्फिनी आमची पाट तापडली न्हय सारकें ओके आयवन सर 32 वर्सां पयलें म्हणजे 32 इयर्सां पयलें विल्प्याबान एक फायर ताळाचेर एक पोत घडयल्लें आनी तें तुमीच म्हणलें ह्या विशीं आमच्या वेक्षकांक इल्लें म्हायती दिवेत तुमकां वय जूड 5/8 ते ताळ बारीक कश्टांचें ताळ तें त्या ताळार आज म्हणसर कोणें जाल्यार कोंकणे मट्टाक एक पोत कॉम्पस केल्लें ना आनी तें 32 इयर्सां पयलें 32 वर्सां पयलें ताणें तें कॉम्पस केल्लें तें बाग म्हाकाच मेळ्ळेलें तें पोत गांवचें वय गे एक 4 लायनी गावन आमकां दाखयशात की खंडीत जावन
मोगासो उगडासतो घेवन हांव येतलो बेतात तुकास्को चिंतून हांव वाचतलो मोगासो उगडासतो घेवन हांव येतलो. आपुरबाय भो आपुरबाय. मुखलें पद आसा मानेस आयवन सिक्वेरान गायलेलें एक सेंटिमेंटाळ पद म्हज्या कुडींतल्या शिरांनी. ह्या पदाचे उतरां आनी ताळो आसा अमर विल्फ्रेमिबस हांची. कुडींतल्या शिरांनी तुझ्या चिंतनाला रानी उगडास तुझो हरी एक तरानी माय 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 आपयताना नाव तुझे काळीज भरता मुझे नाव तुझे काळीज भरता मुझे. दिसभर म्हाका तुझ्या उगडासाची चिंतना दिनभर म्हाका सांडलाय तुझ्या मोरना जिवितांत आनी माय म्हजी म्हाका मेळना जीव तुजो सरल्यार पूण म्हजे माय उगडास ससणाक सरना. दिसभर म्हाका तुझ्या उगडासाची चिंतना जिणभर म्हाका सांडलाय तुझ्या मोरना जिवितांत आनी माय म्हजी म्हाका मेळना जीव तुजो सरल्यार पूण म्हजे माय उगडास ससणाक सरना. म्हज्या कुडींतल्या शिरांनी म्हज्या चिंतनाला रानी उगडास तुझो हरी एक तरानी माय 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 आपयताना नाव तुझे काळीज भरता मुझे आपयताना नाव तुझे काळीज भरता मुझे. मुजो हाज तुझे संगी उबला उगडास तुझो काळजांत म्हज्या रोंबला ल्हानपण म्हजे माय तुझे विणे संपला सोदल्यार फायदो ना काय म्हजे माय मातयेंत हांवें दांपला
तुझे संगी उबला उगडास तुझो काळजात मुझ्या रोंबला लहानपण मुझे माय तुझे विणे संपला सोदल्यारी फायदो ना काय मुझे माय मातयेंत आवेस दांपला मुझ्या कुडींतल्या शिरांनी मुझ्या चिंतनाला रानी उगडास तुझो हर एक तरानी माय 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 आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे मनीस आयवन सिक्वेरान गायलेलें मायेचें पोदू आमच्या काळजाक तें नटवलें. तुमचे लागीं म्हजे निमाणे सवाल. आमच्या ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगान तुमी आयल्यात. मस्त लोक तुमकां आज पसंत करता तुमच्या भांगराळ्या थाळ्याक. तर आमच्या सक्कड विक्षकांक कितें सांगूंक तुमी आशेतात? हांव उपकार बावडटां पयले सोतेर दायजी वर्ल्ड टी व्हीचो आनी तांच्या पंगडाचो म्हाका आज हो अवकाश दिल्ल्याक हांगा आपोवणें दिल्ल्याक मोगान हांव सकरांचो तुमचो उपकार बावडटां. तशेंच हांव उपकार बावडटां सर म्हज्या प्रेक्षकांचो. तांणी इतलीं वर्सां म्हाका तांणी सहकार दिला, म्हजो ताळो मेसवाला, मेसवून तांणी म्हाका पाठिंबो दिला. हर संगतींनी हांव तांचो उपकार बावडटां आनी चड करून जूड तुमचो उपकार बावडटां. तुमी आज म्हाका मोगान हांगा आपोवन सवालां घाल्ल्या. चड करून तुमी म्हजे आदले दीस उडासा काडले. म्हाका बारी खुशी जाली तुमचे कडेन उलोवंक. सो तुमचोय उपकार बावडटां आनी तुमकां बरें मागतां. खंडीत जावन आमच्या ह्या सगळ्या दोरेमिफा टीम तुमकां बरें आशेता आनी तुमच्या फुडल्या जिवितांत देव तुमकां धाराळ बेसांवांनी भरून दी आनी तुमच्या ह्या प्रायांत आनीकी कितलीं चड पदां गावंक जातात तितलीं गावन आमच्या कोंकणी लोकांक दादोशी करा म्हणून सांगून परत आमच्या ह्या कार्याक तुमी आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं तुकाय जूड. देव बरें करूं परत तुमकां. हांगासर एक धाकटुलो विराम घेया. काय लागा परमेश्वर न्ही आमच्या दायजी टी व्ही अबे रे खंयचे म्हूण हीच दोगी जाण आपोवन हाड तांकां दोगांय. ए देव सोडूले मुकलें तरणाटपण पाटी आयिल्ल्या बरी दिसता जूड तुका पळयतना. दायजी वर्ल्ड टी व्ही देखच्या विक्षकांक आनी चड करून उपकार बावडटां जूड तुजोय तुमचोय